गीत घेऊया पेज नंबर 4 A8 देवाचे वेदी सोरी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आजचे मीस भेटवतात. Thanksgiving Mass offered to Sacred Heart of Jesus. And for special intention of Caetano Fernandez. And for souls of Dominic Francisco Paulo de Souza, Francis Fernandez and Marcelina Fernandez, Jose Gerald Montero on the death anniversary, and all the souls in purgatory by Veronica Pereira. मोगाचे बाबडीनो आज आम्ही परब करता खेरीत भाशेन बाकीवंत कॉर्नेलियस आणि सिप्रेनाची परब करता. दोगोय दुसऱ्या तिसऱ्या शेगड्यान जेले आणि क्रिस्ती धर्म परगटूंक तशेंच फिरगोजेची एकवट सांबाळूंक ते रक्त साक्षी जाले. आज मागोया कितें भाशेन आमच्या पासत आमी आमकां जेन्ना देवा पळयता देवाचें उतर परगटूंक आमी त्याग करूंक तयार जावंक देवा लागीं मागुया. आनी मिसा बेटे वांटोवपाचे आदी आमची सगळीं पातकां उळकून घेवया आनी देवाचें मोक्षणें मागुया. हांव पातकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो पुण्या सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासना जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजे पोरचेचे सेवेक भाग्यवंत कॉर्नेलियाक आनी सिप्रेनाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रक्त साक्षी तुवें करून दिले. तांचे वरवीं भावार्थान आमकां घोट आनी तीर कर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोली पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तूं तोरणे पिरायेचो म्हणून कोणेच तुजी बेपरवा करूं न्हय. पूण तूं तुज्या उलोवपान तशें चालीन मोगाची, भावार्थाची आनी निर्मळपणाची भावार्थ्यांक बरी देख दी. हांव येसर दीस रात मेहनतीन लोकांक पवित्र पुस्तकांतलें वाचप कर आनी उपदेश आनी शिकोवण दी. जें कृपेचें देणें तुजें सोवें आसा आनी संदेश दिवन
धर्म वडिलांनी तुजेर हात दवरून तुका दिलां ताची बेसारमाय करूं नाका. ह्या वस्तू विशीं नियाळ कर, तांचो अभ्यास करीत राव आनी तुजी प्रगत सगळ्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटली. कितें करताय आनी कितें शिकयताय ताची गोट बरी चोत्राय दवर आनी दोरीतूच राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतोल्याची सोडवण तूं जोडटलोय. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं म्हणुया. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. आपूण करता त्या सगल्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे. सासणाच्या सासणांक तारायलोले. प्रमाणीकपणां आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले. सबाब सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. आपले पोरशेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणांक स्थापून दिता. पवित ओचीत ताचें नांव. सबाब सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. सर्वेस्पराची भोक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जियेतात ती सगलीं शाणी. ताची वाकाणणी तोखता नितेकाळी. सबाब सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. उद्गार कश्टतल्यानो तुमी, बार वाटायतल्यानो तुमी, म्हजेशीं येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे देव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फरेसेवांतल्या कोणेकल्यान आपणांगेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फरेसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. ती फरेसेवागेर जेवणाक बसल्या म्हूण आयकून ती सोणकोनांतली आयदनां परमोलीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी पावलां रावून आपल्या दुखांनी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ती पुसूंक तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयल्लो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुडटा ती कोण आनी ती कसली बायल ती तो जाणो जाता आसलो, कित्याक ती पातकी. प्रतिपालन करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक दोग रिणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांक नासली देखून ताणें दोगांकूय रीण बक्षिल्लें. म्हूण तो दोगांतल्यान कोणाक ताचो अदीक उपकार आसलो? शिमोन जाप दिवन म्हणलें, अदीक बक्षिलां ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें शिमोनाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयात न्हू, हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें ना, पूण हांणी आपल्या दुखांनी म्हजे पांय धुले
आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. ती म्हजो उमो घेतलो ना, पूण ती आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयांचो उमो घेवूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घातलें ना. तिणें पोरमोल हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगता हिचें जायतां पातकां भोगसलीं अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें भोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणाक भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत भोगशिता हो कोण तो? आनी ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या बाबात वरवीं तुका तारोन मेळ्ळां, शांतीन वच. देव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे भाव भयणीनो, आयज आमी दुसऱ्या वाचपांत एक ल्हानशी काणी म्हणून आतां एक ल्हानशे मोगाची घोडणी आयकल्या. आनी ती घोडणी एक पातकी वस्तरेची. आनी ही वस्तरी फराच्या दोळ्यांनी एक व्हडली पातकी. लूक इवांजेलिस्ट आमकां तिचें नांव सांगना. जेजूक आपलो मोग दाखोवंक आनी आपल्या जिविताचेर नवसरणी जाल्या म्हूण दाखोवंक ती जेजू जेवणाक बसलोल्या घरांत येवन आपल्याच दुकानी देवचे पांय भिजयता आनी मागीर ते आपल्याच केंसान पुसून काडटा आनी शेवटाक परमलाचें तेल लायता. जेजू तिचो मोग आनी नवसणेची कुणां पळोवन तिची सगळीं पातकां भोगशिता. भाव भयणीनो, जेजू संवसारांत आयलो फकत बरे मनशां पासत न्हय, पूण जे देवा सोरशिल्ले पयस गेल्यात तांचे पासत आयलो. पातकी जिवीचे इश्ट आसले. अपोस्तल माथ्यू एक 2 वसूलदार आनी ताचे जुदे भाव ताका पयस दवरताले, कित्याक हो पातकी जुदे वाचूनय रोमा लोकांक काम करता. पूण जेन्ना आपल्या आपोवणे वरवीं तो जेजो मोग आनी भोगसणें अणभवता, तो जिवीत बदलता. जिवीचो एक व्हड महान अपोस्तल जाता. जाकेवस एक व्हडलो 2 वसूलदार आनी जेजूचो मोग अणभवून तोय आपलें जिवीत बदलता. पातकां सांपडली ती व्हडली वस्तोरी जेजूचो मोग अणभवता आनी ती आपलें जिवीत बदलता. लोयलाचो इनास आमकां सांगता की आमी सगळे पातकी आसुनूय जेजून आमकां विचून काडल्यात, कित्याक तो आमचो खरो मोग करता. भाव भयणीनो, आमी जिवीच्या काकुळीचो मोग अणभवूंक आनी आमी आमचें जिवीत बदलूंक ह्या दिसांत खालतीपणीन देवा लागीं मागुया. सुरपेदरा आनी काकुळीचो देवा, तुजे आखे रोचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोसतलोल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवा लायन आयकून घे. ही आवचीच सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोतोरल्यांक बेगीच इलाज आनी तांचे कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 34, C14, देणी आमची. देणी आमची भेटो
तुझे बाबन आमचे बलिदान देवाबाक मानता थंय जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांकांनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सोरेस्परा कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुझ्या बाकीवंत रोक्सासाच्या कोस्टा मन्नाच्या उगडासाक भेटयल्ली तुझे पोजेची देणी धोयन मानून घे. जशी ताणें आपल्या कोस्ट दोग सोसूंक जेवच्या आनी बलिदाना वरवीं घोटाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्न येतात तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकां तिरपण मेळूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबातां. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपदरा सासनांच्या देवा सोक सोत गुस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरवता जिवा बावता ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा तीर बरोबरशायेन ताच्या मोहिमेवंत येण्या पास पत्रेकता. तुका आतां देवता आनी भक्त सांगाती निरंतरेन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 तलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोयर तुज्या पवित्रपण दानून ही देणी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां देवगुस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरून सोसूं वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेज घेयात आनी आटलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत थंय वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटाचो गूड परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवताचो उडान सोडणी कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कूड अवस्था आमी समेस्तांक पोतव्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखी पृथ्वीचे विस्तारलोले तुवें पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाकिवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन बसून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां दुश्टा कोटी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोल मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समजदार करून आमी मागता. आमकां माय देवाची माय सांगाती भगवान जुसे तुजो पोती भगवान दोर दुतां सुखता मालवल्ल्यान थंय सगल्या भक्तां सांगाती सासलें सूख आमकां वांटो दी. तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपत वेदार बापा सोर वडवून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजूच्या आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोडच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा युगस्त येणेक आमी बोरवाशें ओतरेकतां तर आमकां तुज्या उदा काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकटांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासनांक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोवटांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र भवताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन देवाची सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा पूण आमी सतमानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शिवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें बो ओमोळीक मास्रगोत म्हजें शिवूंक जायना देखून अतीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ते म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोरसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 61 D27 मोच्या देवा तूं सोड बरो Rotsnar
प्रार्थूया. मोगाळ बापा, भाग्यवंत कोर्नेल आनी सिप्रियान रोगसासांचो उगडास करून तुजे ओसोक्त भुरग्यांक दितोल्या पवित्र जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंतांची देख घेवन शुभवर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर हे जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्माचे गोठायेन दयाळपणीन आमकां भर हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुप्रदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावियरा, जिवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जिवचें नांव आनी सोडणेची एक बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय. तुजो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापा खातीर वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण आमी मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाडटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 96 F23 वचूया. Jesus,